गोयचे मतदार आमदार बीजेपी 12 आमदार, मगोचे 3 आमदार, गोवा फॉरवर्ड 3 आमदार, अपक्ष 3 आमदार, एनसीपीचो 1 आमदार आणि काँग्रेसीचे 16. एनसीपीचो चर्चिल मेरेर राविल्लो. आदल्या दिसा तो एनडीएचो उमेदवार रामनाथ कोविंदाक मेळपाक गेलो आणि मतदानाच्या दिसा विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या ऑफिसात बसून रावलो. मात गोंयांत काँग्रेसीक तांची 16 मतां तरी पडपाक जाय आशिल्ली ती पडली ना. काँग्रेस उमेदवाराक 16तली 11च मतां. गोंयचे सध्याचे वट्ट 38 आमदार. 38 आमदारां पैकी एनडीएच्या उमेदवाराक मेळ्ळी 25 आमदारांची मतां. यूपीएच्या उमेदवाराक 11 काँग्रेस आमदारांची मतां. 2 आमदारांची मतां इनव्हॅलिड जाली. बीजेपी बरोबर आशिल्ले युतीचे सगळे भागीदार एकठांय केल्यार 21 आमदार. चर्चिलाक बीजेपी वटेन हाडल्यार एनडीएच्या सपोर्टात जातात 22 आमदार. तरी आसतना बीजेपीच्या उमेदवाराक मेळ्ळी 25 आमदारांची मतां. इनव्हॅलिड मतां काँग्रेसीची अशें धरल्यार काँग्रेसीच्या 3 बीजेपी उमेदवाराक मतां. इनव्हॅलिड 2 मतां सत्ताधारी आमदारांची अशी धरल्यार काँग्रेसीच्या 5 आमदारांची भाजपाक मतां मारल्या आसूं येता. आनी दोनूय वटेन एक आमदारांचे मत इनव्हॅलिड ठरले असल्यार काँग्रेसीच्या 4 आमदारांची क्रॉस वोटिंग जाल्या म्हणपाचें. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार हाचेर मिडिया कडेन उलयलो. आयकल त्या प्रमाणे अशेंच आयकूं येता क्रॉस वोटिंग जालां अशें म्हणून काही क्रॉस वोटिंग जाला, काही इनव्हॅलिडी जालात अशें म्हणून. पूण ते आमी एग्जामीन करतले. फाल्यां एक 10 मिटींग आपयल्या आनी तेजेर आमी पार्टी बसून म्हणजे सगळे CLP बसून आमी डिस्कस करतले. ते एग्जामीन करतले. जर अशें खरें जालें आसत म्हणजे काही सामकें हें ना, पूण आतां कळ्ळे त्या प्रमाणे तेच म्हणटा अशें जावपा नाका न्ही. हें खंय जालें आसत आतां आयकलें त्या प्रमाणे आतां आयकूं येता अशें. अजून ते जर खरें जालें आसत जाल्यार एग्जामीन करतले आमी तेजेर. वोटींग जाल्या उपरांत तेन्ना सिनियर राणी आमकां अशें कळ्ळां की सिनियर राणीन म्हटलेलें आपलें मातशें मत मारता आसतना चुकलें म्हणून. सो रिजेक्ट जालें तेंचे तितून आहा अशें दिसता. आतां ते सारकी कितें जालें ना म्हणजे कोणाची रिजेक्ट जाला कशें जाला ते अजून जो पर्यंत कांय क्लियर ते कितें म्हणा की आपूण फर्स्ट प्रिफरन्स सेकंड प्रिफरन्स दिलें म्हणटा दिसना म्हाका तेका लागून जालें आसत म्हणून. कितें जालें खबर ना. 11 उरल्या म्हणटा तुमची 5 कमी जाली कशी? 5 कमी जाली. तेच आमी जर सारकी तशें जालें जर आसत अशें खरें जाल्लें आसत जाल्यार आमी फाल्यां तेजेर ते एग्जामीन करून हें करतले. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट NDA's presidential candidate has been elected with huge margin, much more than what even media expected. I take this opportunity to congratulate him for his success, and I am very sure that under his guidance India will progress extremely well. I think one vote of ours got invalidated because of some technical small error which we knew at that time only. म्हणजे ते समजलें ना आमकां. पण म्हाका दिसता प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनाक 1967 पासून आपल्या अंतर्गत काळजांच्यान मतदान करप अशें सतत चल्लेलें आसा. आनी ह्या खेपाय सगळ्यांनी तशेंच आव्हान केल्लें. आमच्याय पक्षान केल्लें आनी काँग्रेसीनूय केल्लें की आपल्या अंतर्मनाक जागून मतदान सद विवेक बुद्धी वापरून मतदान करा. ते काही लोकांची सद विवेक बुद्धी जागी जाली आसतली गोंयांत. 4 आमच्या हाका सुबेस मतां पडली. तांचें हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी योग्य तो निर्णय घेतलो. शुक्रारा 21 जुलयाक गोंयच्या राज्यसभा खासदाराच्या वेंचणुकेचें मतदान जातलें. बीजेपी वटेन विनय तेंडुलकार जाल्यार काँग्रेसी वटेन सध्याचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायक रावला. मतदाना पयलीं काँग्रेसीन सकाळी 10 वरांचेर CLP मिटींग घेवपाचें थारायलां. राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेचे क्रॉस वोटिंग खंय चर्चेक येतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.